हलक्या प्रतीच्या मिनाचेर निर्गत ड्युटी वाडोवपाच्या निर्णयाचो फेरविचार करचो अशी मागणी दिवचल सेजा मायनिंग ट्रक धनी संघटनेन केला। हलक्या प्रतीच्या मिनाचेर 30% निर्गत ड्युटी वाडोवपाचेर केंद्र सरकार विचार करता, देखून ट्रक धनी अस्वस्थ जाल्यात। सोमारा मयेच्या पंचायत सभाघरात दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक संघटनेची सर्वसाधारण बसका जाली। ट्रक ओनर असोसिएशन सेजा मायनिंग भितरी निगडीत सर्वसाधारण सभा सभेचे आयोजन मये पंचायतीच्या ओल्ड पंचायत हॉलांत आयोजित केले। सगळे ट्रक बांधव जे आसा निगडीतचे सगळे हांगासर एकत्रीत येयले एकत्रीत आणि काही गोष्टी हांगासर एकमतान पास जाल्ले। तितून त्या 12 चक्राच्यो ज्यो व्हेकल्स आसा कायम ज्यो बंद करच्यो आणि जे कितें वयर मायनिंग जे काम जाता इंटरनल तशेंच एक्सटर्नल एक्टिविटी तेचेर आमकां प्राधान्य क्रमान काम दिवचें, जेणे करून आमकां जे आमचें रोटेशन आसा कंपनीचे भावा तशें आमचें काम जातलें आणि आमकां ट्रक वेवसाय करणाऱ्यांक बरो मोबदलो मेळटलो, पेमेंट करायचो, जेणे करून जे आमचे कंपनी आमचेर डिपेंड आसा आमच्या ट्रान्सपोर्टाचेर। तशेंच ट्रान्सपोर्टेशन आमी करता तेन्ना आमचेरूय आमची फॅमिली मेंबर तशेंच स्पेर पार्ट्स वाले मेकॅनीक तशेंच आमच्यो ज्यो इतर जे आसा लोक ते आमचेर डिपेंड आसता आणि ताका लागून आमचे जे आमकां इन्कम येता तो इन्कम खंय तरी मातसो कमी पडटा, तो जास्तीत जास्त जावचो असो आमी आयलो। ताका लागून आमी कंपनी कडेन सुलाभ करतले आणि ज्यो मागण्यो आसा ज्यो आमी फॉलो करून ह्या आमच्या ट्रक मार्गान आमी न्याय दिवपाचो आमचो प्रयत्न करता। त्यात आमी अशें म्हणटा की जो केंद्र सरकाराच्या विचाराधीन जो प्रश्न आसा की आमकां जे मिनरल ओराक 58% लो ग्रेडचो माल आसा ताका केंद्र सरकार 30% एक्सपोर्ट ड्युटी लावंक सोदता। हांव केंद्र सरकाराक विनंती करता की आमची जी मायनिंग ब्लॉक आसा तेजो 58% लो ग्रेडीचो माल जास्तीत प्रमाणात वयता आणि जर मिनरल जे ओर आसा काडणाऱ्यांनी वेवसायीक जे आसा तेंच्यांनी जर हें बंद केलें जाल्यार तेजो फटको आमकां ट्रक वेवसाय करणाऱ्या लोकांक बसूंक शकता। म्हणून हो केंद्र सरकारान हेजेर जो 30% एक्सपोर्ट ड्युटी जी लावपाची आसा तो विचार करचो न्हू।